म्युन्सिपालिटीचो पेमेंट जावंक ना ही खरी खबर आहा. म्हटल्यार पेमेंट 2 म्हयने जावंक ना. आमी डिसेंबराचो पेमेंट दिल्लो आहा, जानेवारीचो उरला आनी दुसरो म्हयनो म्हटल्यार आतां रोखडोच फेब्रुवारी लागलो आहा. पेमेंट उरलो हेचें कारण म्हटल्यार आमकां मेन म्हटल्यार इनकम येवपाचो खूब कमी जाला. कारण आहा तेका इलेक्शन. आमी खूब आमच्या भाशेन ट्राय करता की आमचे जे कामगार आहा तांकां पेमेंट मेळपाक जाय आनी आमी भरपूर ट्राय केला की बाबा तो खंयच्यान तरी ह्या मेळोन तांकां दिवपाक जाय. कारण सगळे जाण काम करता की म्हयन्याच्या एंडाक ना बिगनिंगेक तांकां पेमेंट मेळपाक जाय. आमी तेका लागून आमी एक हें केलां, बँके कडेन एक प्रपोजल घातलेलो आहा तो हेका लागून पेमेंटाक लागून. तो प्रपोजल पास जाल्या उपरांत आमी जानेवारी फेब्रुवारी दोनूय म्हयन्याचो पेमेंट एक फावटीन दिवपाक शकता अशें घातलेलें आहा. ती बँकेची कंप्लीट केल्ली आहा आनी ते आमी एप्रुवलाक लागून DMA कडेन धाडल्या. DMA कडेन धाडलेले आहा. DMAचे एप्रुवल मेळ्ळ्या उपरांत रोखडेच बँकेक दिल्या उपरांत ते दिवपाक रेडी आहा आमकां. ते दिल्या उपरांत आमी पेमेंट इशू करतले.